सोनम वांगचूक हांकां बळजबरीन हॉस्पिटलांत दाखल केले उपरांत आमरण उपोशण करतलो अशें सीडीपीचे अध्यक्ष अभिजीत दिपके हांणी सांगले। मात 48 वरां भितर दिपके उपोशण फाटीं घेतले। तशेंच दिल्लीच्या जंतर मंतराचेर सीडीपीचे आंदोलनाक तेंको दिवपा खातीर पणजेच्या आझाद मैदानाचेर तरणाट्यां सयत समाज वावुरप्यांनी एका दिसाचें उपोशण करपाचो निर्णय घेतला। एक युथाचे प्रश्न घेवन हांगा आयला की जेन्ना हो देश जेन्ना गरिबी रेशेच्या सकयल्या लोकां खातीर सारको गरीब तो मनीस गरीब जायत गेल्लो आसा हे येता ते 14 वर्सांत आनी जे 1% जे लोक आसा जे बरे आसा पळय हे अदानी अंबानी ते रिचूच जाय चल्ल्या। सो हांव एक कॉमन मनशाचो एक हे आसता की बाबा आमचे भुरगे शिकतले बरे जॉबाक लागतले आनी तांकां बरे जॉब लागतकच तेंची लायफस्टायल चेंज जातलो हो एकूच होप ह्या कॉमन मनशा कडेन इंडियन्सां कडेन राविल्लो आसा। बाकीचें कांयच ना, कित्याक ह्या बीजेपी सरकारान लोकांची स्वप्नां पळोवपाची वा कितें करपाचो तो सुद्दां रायट घेवन उडयला। As a minister, you are responsible. As a minister, you are answerable. And as a minister of the head of the department, you are supposed to tender your resignation, accept moral responsibility. Amunda necessarily you are involved. Tu osna zela tu bilo ha. Tu kita bilo ha. Kita tu gel zela tu kon protect koshna. Ekun tu rauta polo pakinga. Kit kon tu ge naw kadishna ma. Eshkon solota. Ani yes sarkar BJP चे फकत केंद्र सरकारने आमचे गोंय सरकार सगळे पयशा फाटल्यान आहात। कितें केलें जाल्यार पयशे जॉब जाल्यार पयशे, ट्रान्सफर जाल्यार पयशे, प्रमोशन जाल्यार पयशे, पोस्टिंग जाल्यार पयशे, तुका लायसन्स जाय जाल्यार पयशे, कित्याक पयशे ना। सो अशें करून लोकांचो भुरग्यांचो फुडार पिड्यार जाता। ह्या देशान जे आतां सद्या चल्लां हें तुमकां जें दिसता युवकां कडे हो सरकार हो मोदी आनी शाहचो सरकार आनी हांव म्हणटा प्रमोद सावंत विश्व धारणेचोय सरकार इनसेन्सिटीव भेड्डो आनी कुड्डो जाला। हांकां मातसोय गोंयचे युवकाचे पडिल्ले ना। गेले ते 10 वर्सान 152 पेपर लीक जाले, 25 लोकांनी सुसायड केले। भुरग्यांनी इतले शिकप इतले वरां घालप 5 वर्सां तुमी समज दिसाक 10 वरां सुद्दां शिकले जाल्यार 18,250 वरां जाता। इतले वरां घालप भुरग्यांनी शिकपा आनी हांगा पेपर लीक जावप आनी त्या खातीर लोकांक जीव दिवपा पडटा, भुरग्यांक जीव दिवपा पडटा। इज अ व्हेरी अनफॉर्च्युनेट इन्सिडेंट। भुरग्यांची प्रेशरूय खूब आसता। सोनम वांगचूक आसा तेजे जवळ जवळ 19-20 दीस जाले तो उपोशणां करता देशा खातीर, देशाच्या भुरग्यांक न्याय दिवचो म्हणून। जी मोहिमा राहुल गांधीन जवळ जवळ 1.5 म्हयनो पयलीं सुरू केल्ली आनी देशव्यापी आंदोलनूय ताणें छेडलेलें आनी तेजे नंतर सोनम वांगचूकचो ह्या रुपान सपोर्ट आयलो। पूण अशें दिसतालें की सरकार तेजे कडेन वचोन तेजेर चर्चा करतली आनी सोनम वांगचूक रिक्वेस्ट करतली की आमी तूं एक तें करतात तूं फाटीं घे म्हणून। तें करनासतना ते हत्तीपणान बसतात आनी तेजे नंतर जेन्ना देशांत लोक चवताळटात आनी भायर सरपा लागतात तेन्ना पुलिसांक हाडून ते तांकां उबारतात आनी पूण ताणें आपल्याली उपोशणां अजुनूय चालू दवरलेलीं आसा। सो राजदीप आनी एंथनीन तेणें उपोशणां
फाटी घेवची आनी आपलो जीव वाचोवचो ह्या देशा खातीर ही मागणी करपा खातीर आयज ते हांगा बसलेले आसा. आमी ताका सपोर्ट दिवपाक हांगा आयल्यात. ताचे ऑब्जेक्टिव्ह फुलफील जाल्यात. तुवें आख्ख्या देशाक जागो येयला आनी आतां वेळ येयला की ह्या सरकाराक, कित्याक ते आपल्या एज्युकेशन मिनिस्टर मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ताका राजिनामा दिवंक लायनात म्हणटकूच आख्खो सरकाराकूच भायर मारपाची गरज आहा.